सर A+ ग्रेड गावल तुमची युनिवर्सिटी गोवा युनिवर्सिटी त्याच्यार तुमकां कितें म्हळ्यार सी आमी 2022 आमी वी वेंट फॉर लायक ट्रेडिशन मागीर आमकां कितें जालें आमकां B++ ग्रेड मेळ्ळी एंड देन B++ ग्रेड मेळ्ळ्या कारणान तांचे गायडलायन्स नेकाच्यो विदीन 2-3 वर्सां भितर तुमी रिअसेसमेंटाक वचपाक जाता म्हणून सो तेन्नाच्यान आमी तयारी केलेली रिअसेसमेंट वचपाची कित्याक B++ ग्रेड आसा पळय ताका लागून आमकां खुबशे बाकीचे फंडींग ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणून कितें रिसर्च ग्रँट्स म्हणून ताका लागून इश्यू जाता सो आमी कितें केलें मागीर आमी रिअसेसमेंटाक गेले रिअसेसमेंटाक विदीन 3 वर्सां पयलीं वचचें पडटा आनी तूं रिअसेसमेंटाक वता तुका तयारी करची पडटा बेश्टो वचूं शकना फाटलीं 3-4 वर्सां आमी भरपूर काम केलां 3-4 वर्सां भरपूर काम केलां डॉक्युमेंटेशन म्हूण कितें म्हूण तुका फॅसिलिटीज क्रिएट करपाक जाय खुबश्यो गोश्टी तुमी युनिवर्सिटीन एकदां रावंड घेवन पळयात कितें फॅसिलिटीज आहा त्यो तुमकां थोड्या डिपार्टमेंटांनी थोड्या स्कुलांनी एडवान्स फॅसिलिटीज दिसतल्यो तुमी केन्ना येवन पळोवपाक जाय सो रिअसेसमेंटाक गेले आनी आमचे रिअसेसमेंट आमी पयली फावट आमचो IIQ म्हणटा इंस्टिट्युशनल इन्क्वायरी इन्फॉर्मेशन क्वॉलिटी रिपोर्ट तो आमी जानेवारीन सबमीट केलो आनी ताज्या उपरांत आमकां 45 डेजांनी आमकां कितें आसता SSR म्हणून सबमीट करपाक पडटा SSR म्हणल्यार सेल्फ स्टडी रिपोर्ट तो सबमीट आमी केल्लो एप्रील 1 एप्रील 2025 आनी ताज्या उपरांत कितें जाता मागीर तो फुडें सबमीट केल्या उपरांत नेक्स्ट थंय स्टडी करता एंटायर रिपोर्ट फूल स्टडी करता रिपोर्ट आनी मागीर ते DVB डेटा व्हेरिफिकेशन आसता डेटा व्हेरिफिकेशन म्हणून आसता ताका 70% आसता आनी 30% आसता ताका हांगा टीम जी येता पळय ते 30% दिता बाकीचे 70% ऑलरेडी डेटा आमी सबमीट करता ताजेर ताज्या प्रमाणे 70% DVB व्हेरिफिकेशन मागीर जावन हातून एप्रिलान जाल्या उपरांत मागीर आमकां तांच्यांनी सांगिल्लें की तुमच्यो डेट्स दिया म्हणून इन्स्पेक्शनाक येवपाक जाय सो आमी मे म्हयन्यान जुनान आमी तांकां डेट्स दिले ते डेट्स तांच्यांनी पयलीं कशें आशिल्लें पयलीं फ्लेक्सिबल तुमकां आमकां जाय तशें डेट घेवपाक मेळटले आतां हे फावटी तशें ना नेक आतां नवे गायडलायन्स वता आतां थोड्या दिसांनी बायनरी एक्रेडिटेशन आनी मॅच्युरिटी बेस्ड ताका लागून तांकां सगळो प्रोसेस आहा पयलींचो प्रोसेस आहा पळय तो स्टॉप करपाक जाय आनी ते आतां 7 क्रायटेरिया वचून 10 क्रायटेरिया वता आतां रोखडें स्टार्ट करतले ते सो ताका लागून तांच्यांनी जो पयलो बॅकलॉग आसा पळय तो सगळो तांकां फिनीश करपाक जाय तांच्यांनी पयलो आमकां जितलो टायम मेळटालो हे फावटी तशें म्हणा पूण आमच्या युनिवर्सिटीचे सगळे फॅकल्टी स्टुडंट्स म्हूण नॉन टिचींग स्टाफ म्हूण आमचो वायस चान्सलर सर आनी बाकीचे सगळे कोण क्रायटेरिया कॉर्डिनेटर्स तांच्यांनी एफर्ट्स घालून हे फाटले 3 म्हयने दीस आनी रात काम करून डॉक्युमेंट तयार करून सबमीट केलो सो 70% ताजें इवॅल्युएशन पयलीं जालें ताजो आमकां स्कोर कळना कितें जालां तें कितें तें आनी मागीर 30% पियर टीम जालें दोनी मागीर ते कंबायन जाल्या उपरांत मागीर 100% आसा पळय ताजो मागीर रिजल्ट करता तांची एक व्हडली हें आसता एक्झिक्युटीव कावन्सील ताज्या प्रमाणे ते डिक्लेअर करता कितें क्रायटेरिया आसले सर त्या प्रमाणे ते आतां तेंच्यांनी डिक्लेअर केले काल कितें क्रायटेरिया आसले कितली क्रायटेरिया 7 आसता क्रायटेरिया 7 आसता एक बेस्ड ऑन करिकुलम फूल करिकुलम डिझायन ताजेर कशें तुमचें कितें इनपूट केला NEP इम्प्लिमेंट केला मागीर दुसरें आसता तें टिचींग लर्निंग ताजेर आसता टिचर्स प्रोफायल मागीर हाजी क्वॉलिटी मागीर ते बाकी सगळे टिचींग तुमी एक्सपिरियन्शियल लर्निंग मागीर फ्लिप क्लासरूम्स हे सगळे गोश्टी आसता पॅडागोगी मागीर ते आउटकम बेस्ड सगळे आसता सो ते क्रायटेरिया 2 मागीर तिसरे क्रायटेरिया ती रिसर्च आनी इनोवेशन म्हणून आसता आनी रिसर्च आनी इनोवेशन ताका हायेस्ट मार्क्स आउट ऑफ 1000 250 मार्क्स आर फॉर रिसर्च एंड क्रायटेरिया आनी ताजी फुडली क्रायटेरिया ती इन्फ्रास्ट्रक्चर एक क्रायटेरिया चवथी क्रायटेरिया सो त्याच्या उपरांत मागीर ती आहा ती स्टुडंट प्रोग्रेशन म्हटल्यार कितें स्टुडंट्सांक आमी युनिवर्सिटी भुरग्यांक लागून कितें करता कसले स्कॉलरशीप दिता तांकां आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कसले इम्प्लिमेंट करतात आनी तांकां आनी युनिवर्सिटी स्वताचे पयशांसून कितें करतात ते सगळे स्किम्स आसतात मागीर भुरगे तुमचे कितले प्लेसमेंटाक वता आनी तुमचे भुरगे मागीर कितले हायर एड्युकेशनाक वता PhD करता आनी कितें MPhil करतात मागीर कितले भुरगे B.Ed करतात ते सगळें आसता मागीर ती जाली क्रायटेरिया 5 भुरगीं स्टुडंट्स प्रोग्रेशन म्हणून आनी तातूंत कितें आसा स्टुडंट प्रोग्रेशन मागीर तुमचे एल्युमिनी असोसिएशन येता भितर मागीर एल्युमिनी तुमकां हांगासर युनिवर्सिटीन येवन कितें लेक्चर दिता पार्टिसिपेट जाता खंयच्या बॉडींनी आसा ते सगळे तातूंत आसता क्रायटेरिया 5 क्रायटेरिया 6 जी आसा ती गव्हर्नन्स लिडरशीप आनी तुमच्या भितर विजन मिशन आनी तुमी NEP इम्प्लिमेंट करता तातूंत सगळे टायप कनेक्शन जाल्यार ते आसता कळ्ळें ते हातूंत आसता क्रायटेरिया 6 आनी गव्हर्नन्स फॅकल्टीक लागून कितें तुमी हें करता फॅसिलिटीज आसा मागीर फॅकल्टी तुमचे रिफ्रेशर कोर्सीस ओरिएंटेशन कोर्सीस इंडक्शन प्रोग्राम्स ते तुमी ताका कशें हेल्प करता ते सगळे ताजेर आसता आनी ताज्या प्रमाणे ते कितले आउट ऑफ तुमचे 200 फॅकल्टी समज आसा तातूंचे कितले फॅकल्टी तुमी केला ताजे प्रमाणे तो डेटा ते मागता आनी तांची प्रत्येक डॉक्युमेंट सर्टिफिकेट मागता टिचर्साची गेला काय ना सगळ्यो गोश्टी आसता ताका ती क्रायटेरिया 6 जाली आनी लास्ट क्रायटेरिया आहा ती तुजी ही एक्सटेन्शन एक्टिविटीज
इन्स्टिट्युशनल बेस्ट प्रॅक्टिसीस एक्सटेन्शन एक्टिविटीज सो तातूंत तुमी तुमच्या भुरग्यांनी फॅकल्टीनी भायर वचून गांवांनी किंवा आनी खंय वचून किंवा सोसायटी आउटरीच एक्टिविटी किंवा विदीन कॅम्पस कितें कितें केलां ते सगळे एक्टिविटीज ते आसता तातूंत समज आमी अवेरनस कसलो भुरग्यांक केलो किंवा हेल्थ कॅम्प केले किंवा गव्हर्मेंटाच्यो स्किम्स आमी तांकां सांगल्यो किंवा आनी कसले एंटरप्रिनरशीप स्टार्टअप करपाक लोकांक हेल्प केलो किंवा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा तांकां कित्याक हेल्प केलो सो ते सगळ्यो गोष्टी एक्सटेन्शन एक्टिविटी आसता आनी लास्ट कितें आसता तेतून एक भितूनचे 100 आहा मार्क्स पळय ते हे आसता बेस्ट प्रॅक्टीसीस म्हणून ओके बेस्ट प्रॅक्टीस आसता तातूंत 2 बेस्ट प्रॅक्टीस आसता तुमचें इन्स्टिट्यूशन आहा ताजें इन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्टिव्हनेस म्हण आसता तुमचें एक स्पेशल कितें काय म्हणून सो ह्यो टोटल 1 to 7 क्रायटेरिया आसता आनी ताज्या प्रमाणे ते ग्रेडिंग जाता सो पयली क्रायटेरिया ती 150 मार्क्स आसता दुसरी तिसरी क्रायटेरिया दिसाच्या ती 250 मार्क्स आसा फुडल्यो क्रायटेरिया ते 100 आसा टोटल 700 टोटल 700 आनी मागीर कितें करता ते 700 म्हणटकच 700 मल्टिप्लाय तो जे ग्रेडिंग आसता तेजें ओके आनी ते सगळे स्कोर्स आसा पळय तो 1000 डिवायड जाता 1000 ना टोटल स्कोर 1000 स्कोर इज डिस्ट्रिब्युटेड इन 7 क्रायटेरिया आनी ते ग्रेडिंग दिताना कितें करता फ्रॉम 1 to 4 स्केलाचेर ग्रेडिंग दितात ओके सो 1000 स्कोर आले 1000 मल्टिप्लाय बाय 4 4000 टोटल पॉयंट धरून ताज्या प्रमाणे ते स्कोर येस ओके ओके या ओके टोटल फॅकल्टी कितली आसा आता युनिव्हर्सिटी आता टोटल फॅकल्टी आमी टोटल फॅकल्टी 250 आसा एक्झॅक्ट कोण म्हाका तो सांगू शकना टोटल ऑलमोस्ट हय 250 फॅकल्टी आसा वीच इन्क्लूड्स ऑल्सो कॉन्ट्रॅक्ट परमनंट एंड कॉन्ट्रॅक्ट सर हे आता A+ ग्रेड अप टू केन्ना पर्यंत आसतले खंयचे आता वर्सा पर्यंत सध्या जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे आमची ग्रेड आसा पळय ती 17/7/2025 आसा कालच्यान हा ती फुडली 5 वर्सां पर्यंत व्हॅलिड 5 वर्ष झाली अशें आमकां इन्फॉर्मेशन 30 पर्यंत आसतले 2030 पर्यंत सो आता फुडें समज फाल्यां मॅच्युरिटी बेस्ड गायड हे येता तुजे नवे गायडलायन्स येता पळय तातूंत लेवल्स आसतले त्याचे ग्रेडचो फायदा कितले जातलो युनिव्हर्सिटी म्हणजे कितें बाहेरची युनिव्हर्सिटी म्हणजे आउट ऑफ कंट्रीचो स्टुडंट येतले आउट ऑफ स्टेटचे स्टुडंट येतले असं कितें जातलें ताका A+ मेळ्ळ्या कारणान ताका खुबशे बेनिफिट्स आहा तूं आतां म्हणल्यार आवटसायड ते मातशें म्हाका पळोवचें पडटलें बाकीचे हे ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आसा रिसर्च फंडींग किंवा फॉरेन स्टुडंट येवं शकतात कोणी जाल्यार तुजी युनिव्हर्सिटी ग्रेड पळयता न्हू फॉरेन स्टुडंट्स येवं शकता शिकपाक किंवा बाकीचे आमचे स्टेट्साचे भुरगे येवं शकता आनी किंवा आमचे बाकीचे भुरगे गोंयांत आसा पळय तांकां शिकपाचें समज उमेद आणखी करपाक जाय आनी बाकीचे नवे नवे कोर्सीस करपाक आमकां सुवात त्या कोर्साक येवं शकतात ओके येस कॉंग्रॅच्युलेशन सर तुमकां थँक्यू बाय